मोगाच्या बाबयनीनो म्हाका एक जेजू कडेन आशा काले म्हूण सांगलें जेजू कडेन आशा जेजू कडेन मागचें कली तुमी विचारतात जेजू कडेन म्हूण तुमी विचारूंक पुरो म्हाका भुरगीं मस्त विचारतालीं तुमी खालें आशा तुमच्या काळजाची म्हणून हर एका बुधवारा दीस तांकां पयल्या पिरियडीक 9th आनी 10th 2 भुरग्यां मात 2 क्लासच्या भुरग्यांक हॉलांत सांगाता घालूंका तांणी खालें जाल्यार विचारयेत 4:30 दोतोरची पिरियड बरीत तांकां एक तांणी खले विशय जिणेक लागूत जाल्ले शिकपाच्या विशयान तांणी न्ही जिणेक लागू जाल्ले जिणेच्या विशयांत देवाच्या विशयांत जायते विचार येता आसले तशें ती भुरगीं विचारतालीं आनी तांणी पयलें सांगाचें कितलीं जाणां भुरगीं विचारतात म्हूण तांणी ऑन द स्पॉट विचारूंक जायना तयाराय करचें कळलें जाता तांणी बरोवन तें सवाल बरोवन ती वाचचें अशें विचारूंक जायना देखून ताणें येवन आयल्या तक्षण ते आमच्या सेक्रेटरी कडेन हांव सवाल विचारता म्हूण ताचें नांव दिचें सवालांचें ताणें बरोवन एक चिटीर नांव दिचें ताचें त्या भुरग्यांनी मात तशें हर एक फावटी भुरगीं सवालां विचारतालीं 15 भुरगीं विचारतालीं आनी भुरग्यांनी थोडासो म्हजे रिसर्च जालें देवा लागीं तुमी आतां देव मेळ्ळो तुमकां विचारूंक जाल्यार काल विचारतात की म्हणून देखून आमी एकच विचारता म्हणजे तांणी एकच विचारता जेजू तुजें जेजूचें वचन म्हाका आयकूंक एकत जेजून म्हणाजें म्हाका निमाणें तुजीं पथकां बोगसालीं म्हणून तुजीं पथकां बोगसालीं म्हणून घे तुजें आंथुळणू आनी हे म्हज्या फाटल्यान ताका म्हणलें त्या ताच्या ह्या हार मारल्या मनशाक पॅरालिटिकाक जेजून गूण केलो गूण करून जाल्ल्या उपरांत आनी ताका ही उतरां म्हणी जेजून ते उतरां म्हणटा तो गूण जालो तुजीं पथकां बोगसालीं म्हणून गूण जा म्हणून ताका एक हार मारिल्ल्या आर्यगारा मनशाक जेजून म्हणली उतरां देखून लुकाच्या वंजेलांत 5 अध्याय 20 आनी 26 श्लोक तांचो जेजू येता आनी त्या हार मारल्या आर्यगाराच्या ताचे इश्टान पांख्याच्या नोळेकान वयर सकयल देंवयतात आनी जेजू तांचे बावार्थ पळोवन म्हणटा पुता तुजीं पथकां बोगसालीं म्हणून देखून तक्षण म्हणल्या क्षण एका तारच्या अजाप ते सगळे अजाप पावले अजापान तांकां दरखणयले तांच्या दोळ्यांनी काळजांत तोंडार तकलेंत मोतींत उतरांनी सगळें अजापूत तांकां रिगोवन गेलें चिंतापूत अजापाचें जावन गेलें तांकां गूण केल्ल्याक मात्र ते अजाप पावले न्ही गूण केल्ल्याक मात्र ताचें गूण जालो म्हणल्याक न्ही ताचीं पथकां बक्षिल्ल्याक ते अजाप पावले पथकां बक्षिल्ल्याक जेजू रुजू करता खाले म्हळ्यार गूण करच्या द्वारे ताका पथकां बक्षूंची सकत पथकां बक्षीची पदवी पथकां बक्षूंची ताका महिमा ताचे कडेन आसा म्हणून जेजू रुतां करून दाखयता ते रुजू करून दाखयता मस्त लोक घरा गेलो उलोवन गूण जाल्ल्या विशयांत उलोवन तो घरा गेलो गूण जाल्ल्या विशयांत वय उलोवन गूण जाल्ल्या विशयांत घरा गेलो आनी घरा येताना गूण जाल्ल्याचे गूण जाल्ल्याचे चड ते उलोवन गेले म्हळ्यार तांकां बोगलें चड बोगलें कितें म्हळ्यार पथकां बक्षिल्ल्या विशयान तांकां हें कितलें बोगलें म्हणना पथकां गूण केली न्ही म्हळ्यार ताचे विशयान चड तांकां बोगलें तेय विशय उलोवन गेले वाटेन ताळचो आरायगराचो पिड्याचो ताका 4 जाणांनी वयर देंवयलें कितल्या वर्सां जावन तो पडोवन आंथरुणार पडोवन आसा ताका देवान एकत जेजून एका सेकुंडान गूण केलो न्ही एकत खिणान गूण केलो न्ही म्हणून लोक उलोवन तो घरा फाटीं गेलो तेन्ना घरा फाटीं गेलो पूण लोक चड उलयलो काले म्हळ्यार तांकां बोगलें कालें म्हळ्यार ताचीं पथकां बक्षिल्लीं न्ही जेजून पथकां बक्षिल्लें म्हळ्यार चड तांकां बोगलें तांकां हें पुर्ती अर्थ जावना हें कशें पथकां बक्षिंचें म्हळ्यार कालें हे पथकां बक्षिताना पिड्या कशी गूण जाता म्हणून तांकां पयलें अर्थच जावना थ्रू तांकां हें पुर्ती अर्थ जावना ताच्या पथकां बक्षींची उतरां सत्यवंत आनी रुपांतर कशीं तसलीं म्हणून तांकां पुर्ती अर्थ जावना जेजूचीं उतरां पथकां बक्षींचीं उतरां कितलें सत्यवंत आनी कितलें रुपांतर करचें तें कितलें बळादीक खूब पावरफूल आनी ट्रान्सफॉर्मेटीव वर्ड्स देवेर देखून ते रुपांतर कशें तसलीं उतरां आयकूंक आनी तांकां ते जेजूचें सत्यवंत उतरां तांकां ताका निमाणें तांकां अर्थ जावंक सुरू जालो मोगाच्यानो आज आमी ध्यान करा आमची एक आशा कहली तुजी आशा कहली तुजीं पथकां बक्षिल्लीं म्हणची आशा तुकाय आसा गी आयकूंची आशा तुजीं पुता तुजीं पथकां बक्षिल्लीं म्हणच्या हीं उतरां आयकूंची आशा तुका आसा गी तुज्या जिणेंत तुजीं पथकां बक्षालीं म्हणची हीं उतरां आयकूंक तुका आशा आसा ताची काकुळटांनी बॉक्सांनी बगूंक तूं अत्रेकताय गी आमकां मस्त अत्रेक आसा जिणेंत जेजूची काकुळट बगची जेजूचें बॉक्सांनी बगची अत्रेक तुका आसात गी तो सर्गींत थावन देवान आयला तो देव बाळ जाला
तुका काकूळ दाखोवंक तुजीं पथकां बगसूंक तो आयला. तूं अत्रे घान तूं ताची काकूळ तो बॉक्सांनी बगूंक तूं अत्रेकताय गी. देखून तो सर्गेंत हांव देंवन आयला. ह्या आमी आतां आदवेंतांत आमी नियाळटाव. जेजू सर्गेंत हांव देंवन आयला आमचीं पथकां बगसूंक. निमाणें अजापा तितलें आमकां पडोवन वचना. अजापां तितलीं व्हड पडोवन वचना. आमकां सगळ्यांक व्हडली अजापां पिडाक गूण जाल्लें पळयता आमी. देखून ते अजापां पळयता आमी. पूण ताच्याक ताच्याक चड वर्तें कितें म्हळ्यार चड पडोवन गेल्लें म्हळ्यार आमचीं पथकां गूण जाल्लीं. देवाची दया, देवाची काकूळट आनी आमचें ताचें बोगसाणें हें व्हडलें. मर्सी एंड फॉरगिवनेस इज ग्रेट. देखून काकूळट तूं घेतना तूं देवाक महिमा दिताय आनी देवा थंय संतोश पावताय. तूं ताची काकूळट हें देणें, काकूळटीचें देणें, बोगसाणेचें देणें तुका तूं तें देवाक तूं घेता आसतना ती काकूळट भोगता आसतना तूं देवाक महिमा दिताय आनी अजाप पावताय. व्हडलें अजाप तुका भोगूंक मेळटा. सरस्वत देव हे अजाप आमकां मेळोवन दी. आत्मज्योती आश्रमांत भुरगीं जावना म्हणून येतात. कितल्या वर्सां जावन पांयाची कोरोस गूण जायना म्हूण येतात. कितलीं वर्सां जावन गुमटी दूख आलोना तोळ म्हणून वसना म्हूण येता. थोड्यांक ह्या दोळ्यां कडेन काळबाण येता म्हणून बगता. एक तराचें जड जाल्ल्या बरी जाता म्हणून नाना तराचीं येतात. थोडे टी म्हाका नित्राण आंगान सकतच ना, काम करूं मोडना म्हूण येतात. सगळ्यांक पयलीं तांची पथकां बगसूंच्या खातीर तांकां अर्दो घंटो तांणी कुमसारा तयार करूंक एक कुरिसा आमचे कडेन. तो नेत्तारे केरे तावन एखाद्या दिल्लो आमकां. नेत्तारे केरे म्हळ्यार हजारांनी क्रिस्तांवांक त्या नेत्तारे केरे त्या तळ्या कडेन जुशे मारिल्ले. तांचें रगत वचून त्या उदकांत बसून टिप्पू सुलतानाच्या काळार टिप्पून तांकां येले. हांगा सगळ्या क्रिस्तांव ओट्टूक बांदून येले आनी त्या नेत्तारे केरे लागीं शिपायांनी जायत्या क्रिस्तांवचे गुमटेकार तांकां जुशे मारले. तांचें रगत त्या तळ्यान पडलें. त्या पाजेर तावन वळोवन वचून त्या रगाक तळ्याक देंवलें. तळ्याचें उदक तांबडें जाल्लें म्हणून पळयलें सांगतात. देखून ताका नेत्तारे केरे म्हणून. नेत्तरो म्हळ्यार रगत, केरे म्हळ्यार तळें म्हणून, रगताचें तळें म्हणून. थंय टिप्पू येताना तेच्या वाड्याचो कुरीस तांणी तो तळ्यांत घालो. मागीर थोड्या तेंपानी ते फाटीं आयल्या उपरांत तरणाट्यां तांणी देंवोवन काडलो तो कुरीस. तळ्यांत बुडोवन तो कुरीस वयर काडलो. खंय घाल्लो पळय थंय तावन काडलो आनी त्या मनशान ताका त्या कुर्सा आराधन केलें, मान दिलो. ताचे उपरांत ताच्या भुरग्यांनी मान दिलो, ताच्या भुरग्यांनी 25वी तकली जाताना ताणें आमकां सांगून तो वाचलो. ताका 98 वर्सांची प्राय आनी तो मरच्या पयलें आमकां सांगून धाडलें ताणें. आनी आमकां गेले तेन्ना ताच्या पेट्यांत आसलो. पेट उक्ती करिल्ली ताणें. तो कुरीस दिलो. म्हज्या भुरग्यांनी बायरांनी आसात पाद ती आतां तांकां कुरिसांनी दिल्यार वो रुखाचो कुरीस ती मान करता. ह्या टायपार आसा कुरीस तो उदकान पडोवन आनी आमी तो सत्तू दवरून मान केला. देखून वो कुरीस तुमच्या हातान दिता, मान करा फादर ताका म्हणून. देखून तो कुरीस आमी हाडलो, ताका मान करता. आमकां कुरीस दिल्या दुसऱ्या दिसा तो मरण पावलो. प्राय उंच तो मरण पावलो आनी तो कुरीस आमी ताका बास्तिली, आमी मान करता. देखून आश्रमांत त्या कुर्सा दवरून आमी मान करता एका दिसा मिसा वेळार. आनी ताच्या आमची पथकां बगसूंक आनी आमची पथकां रडोवंक आमी येता. थंय लोकांक थंय बसयता. कदेल दवरून बसतात. त्या कुर्साची चरित्रां सांगता. थंय बसून लोक तांची पथकां आनी सांगून जेजू कडेन ती पथकां रडतात. पथाक रडोवंक थंय आनी तांकां कितल्या संतोशान येता. आनी मस्त जाणां गूण जाल्यांत, मस्त जाणां भुरगीं जाल्यांत, मस्त जाणां भुरगीं परिक्षेन पास जाल्यांत. कुमसार हांगा पथाक रडोवन देवाची काकूळट आनी बोगसाणें वयर वताना तांकां गूण जाता. संतोश घरांत भरता. संतोश काळजान भरता आनी ताणें आशेली काळजाची आशा पूर्ण जाल्या. मस्त जाणां काळजाची आशा मागल्या, तांकां मागिल्ली आशा मेळ्ळ्या. देखून देवाक महिमा दिवन ती येतात. हांगा जावन येताना देवाची काकूळट आनी बोगसाणें बगून महिमा दिवन येता. त्या दीस तो लोक त्या हारीगाराक गूण केलें पळय, तो हारीगार आनी ताच्या कुटुंबाची तो लोक, वाड्यांतलो लोक, त्या गांवचो लोक देवा महिमा दिवन अर्गां दिवन तो घराक गेलो. पथकां बगशिल्ल्या खातीर गूण जाल्ल्याक मात्र न्ही, पथकां बगसून दया दाखयल्याक. देखून आमी ह्या आदवेंताच्या काळार देवाची दया, देवाची काकूळट आनी ताचें बोगसाणें, आमच्या पथकाच्या बोगसाणें ताणें दिवचें तें आमी बगया. देवाक महिमा दिया क्रिसमसा दिसा. प्रेज द लॉर्ड.